आयची सुवार्ता सर वा अलंकारिक भास वा इंग्लिशान मेटाफर म्हणतात ते भाशेन भरून गेल्या. हांगासर थोड्यांचे तुझे शीस उपास करिनान कित्याक म्हणलें सवाल मात्र शीदा. जापी सगळ्यो अलंकारीक भाशेनूच दिल्यात. जापी ओपारिणी आसात. हेर उतरांनी सांगचें तर जापी वयल्या हंतार आसात. म्हणजे जापी दिल्ल्या हंताचेरच समजूंक येनात बकार ताच्या की वयल्या हंतार समजूंक जाय. ओपारी बरीत जापीचो गूढ अर्थ सोदून काडूंक जाय. काजाराच्या वोवळ्यांनी होरेत संगी आसतना उपास करूंक जायना. होरेताक काण्ण व्हरतना ते उपास करतले म्हणली उतरां शीदा जेजूशी आमचें गुमान वडतात. जेजू थंय देवाची हाजरी व्यक्त करतात. देवा आनी इस्रायला मदलो इजायान वर्णिल्लो लग्न बांद उगडासा हाडतात. तेच परी होरेताक काडून व्हरची उतरां जेजूचे कुर्सार अंतिमती हाडतात. सांत पावलूय कोरिंतांतले सभेक क्रिस्ताची होकल म्हणून वर्णिता. हे दिशेन जेजू आनी ताच्या पाटलावदारा मदलो संबंध कितल्या गुंडायेचो आनी खाशेलो म्हणलें हांगासर रुजू जाता. मुंदरून जेजूची शिकवण नवी, ताचें व्यक्तित्व आनी ताणें नियमशास्त्र आनी मलगड्यांचे संप्रदाय पळोवची रिती नवी. देखून जेजूक आटापूंक पोरण्या मानोभावांनी वा रितींनी कोणागी कश्ट मारतीत. जेजूक स्विकार करचें नवो वायन नव्या चामड्या चिल्यांनी गेल्ले बरी. नव्या चिलांक मात्र फुलची सकत आसता. जेजूचे नवे शिकवणेन आनी व्यक्तित्वान फुलोंक शकचें गरजेचें. पूण पोरणी चामड्या चिलां वा पोरणे मानोभाव ही सकत नासतना पिंजतात. सांप्रदायिक लग्न माटवा भाशेंत सांगचें तर सुवार्थेचो गुरकार मार्क म्हणटा होरेत जेजूच्या वोवळ्या पाटलावदाऱ्यांक ताचे संगी नव्या संबंधाची आनी नवसारणेची सुवार्ता मोगान आनी मानान आयल्या म्हणटात गा. आतां ती आमकां पावली म्हणटात गा म्हणून जाप दिवचें ह्या मानाच्या वोवळ्यांक आमकां सोडलां.